मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 4 अध्याय 11 आणि 12 वाक्य. जेजून तांकां जाप दिली, देवाच्या राजाचो गुट तुमकां उक्तो केला, पूण कोण भायर आसात तांकां सगळी शिकोवन ओपारेंनी दिल्या. अशें तांणी पळयल्यारय तांकां दिसचें ना, तांणी आयकल्यारय तांकां समजोवचें ना, ना तर म्हजे ती फाटीं भरता ती आनी तांच्या फातकाचें बोगसाणें जोडती. देवाचें उतार हें. आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा देवाच्या त्या शेतांत ताची तत्वां कशीं. वॉट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड. आमी मस्तपटी वांजेल वाचता, हर एकलें वाचता, या वांजेल आयकता, मोती केवटी वेता, खुशयेन जाता, भायर वेता, उपरांत तें कैसर्गी आमकां कळीत जायना. परत्यान आमी परत ते विशय विचारल्यार आमकां विशय तो गुर्त आसना. या आमच्या प्रॅक्टिकल जिवनांत, दिसपट्ट्या जिवनांत त्या विशयान खंय घडीत आयलें जाल्यार कशें वर्तन करीत म्हूण कळ्ळें जाल्यारय आमकां करूंक जायना. आयच्या दिसा जेजू पयत पुस्तकान म्हणटा, देवाचो राजाचो गुट तुमकां उक्तो केला, पूण कोण भायर आसात तांकां सगळी शिकोवन ओपारेन दिल्या. मस्तपटी आमकांय जिविताच्या या विविध घटना वरवीं सत कितें म्हणलें आमकां कळीत आसना. आमकां ताचे भितरलो गुणाचो अर्थ आमकां कळीत जायना. आनी त्या खातीर हांव आनी तूं एका रितीचें जिवन आसपुऱ्यांत जिवन आसा मोगाचें न्हू. इसाया प्रवादी ह्या विशयांत ताच्या पुस्तकान आमकां पळोवंक मेळटा. 6व्या अध्यायांत इसाया प्रवादेक आपोवणें मेळटा, ताका सुवार्ता प्रगट करूंक. आनी सर्वेस्पर ते विचारता, म्हजे बाबतींत कोण येतलो. आनी इसाया म्हणटा, हांव येता स्वामी, हांव तयार आसा. आनी सर्वेस्पर देव कितें सांगता पळया. 8वें वाक्य म्हणटा, तेन्ना सर्वेस्पराचो थाळो हांवें आयकलो. ताणें म्हळें, हांव कोणाक धाडूं, आमचे बसत कोण वेतलो. हांवें जाप दिली, आपले हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. ताणें म्हळें, वच आनी ह्या लोकांक सांग, आयकत रावा पूण तुमकां समजोवचें ना, पळयत रावा पूण तुमकां वळख मेळची ना. आयकत आमी घडे तरी पूण आमकां समजत आसना. पळयता आमी साबार अजापां, तरी पूण आमकां तें अजापाचें म्हत्व एका घडयेक मागीर आमी विसरून वेता. खंयसर आमच्या जिवितांत अशें पुरा कित्याक घडोवन आसा. वांजेलाचें मूळ तत्व जाल्यार कितें. कोरिंथीयांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायान 4 आनी 5वें वाक्य अशें म्हणटा, मुजस्स उतरांनी हांवें प्रगट केल्लो संदेश मोना वय करतल्या मनशाच्या जाणवयाचो उतरांचो न्ही, बगार पवित्रत्वाची सकत दाखोवन दिवचो. कित्याक तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाच्या जाणवयाचेर न्ही, बगार देवाच्या सक्तेचेर पडायचें म्हूण हांवें लेखलें. हांव तें परत रिपीट करता. कित्याक तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाच्या जाणवयाचेर न्ही, बगार देवाच्या सक्तेचेर पडायचें म्हूण हांवें लेखलें. निरंतर ह्या संवसारांत आमी पळयलें जाल्यार आमच्या जाणवयांत आमी जियेता. सर्वेस्पराच्या जाणवयांत जियोंक आमकां कश्ट मारता. जावं करूंक सर्वेस्पराची जाणवाय आमकां कितें म्हूण कळीत ना.
जावं करो सर्वेस्पराची नियमा म्हणजे ताजे तत्व प्रिन्सिपल्स आमकां कळीत ना या कळीत जाली जाल्यार आमकां तशें करूंक जाता कित्या खातीर सर्वेस्पराचे तत्व प्रिन्सिपल्स म्हणटा आमी कित्याक आमकां कळीत आसा जाय चिंतया आमकां कानून गुंतूना म्हळ्यार जाता की कानून गुंतूना म्हळ्यार आमी जर तर शिरकोन पडल्या जाल्यार आमकां शिक्षा जाता वैगिनीक सगळ्यांक हे देशाचें कानून गुंतूना म्हणून सांगल्यार ताका कांय एक्सक्यूज कांय ना कानून आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा जें म्हणलें भावान चुकल्यार कश्ट जाता कानून अनेक तरेन आमकां गुंत आसा जें कित्याक म्हळ्यार जर तर ते आमकां कळीत ना आमी शिरकोन पडटा कश्ट जाता मात्र न्ही आमकां मुस्तूल रितीन अडखळ येता तत्व तशेंच जर तर वयर उडयलें गुरुत्वाकर्शणाचें तत्व एकल्याक व्यक्ती गुंतूना म्हळ्यार हांव वयर जावन 10 मळयार जावन हांव उरता म्हाका गुंतूना हें सकयल तें ताकोन हांव चिंतलें वयर उरचें कशें 10 मळयार आसा मळबाक लागीं आसा वयर उरता म्हळ्यार गुंतूना म्हळ्यार जाता की येवन मार पडटा आसता तशेंच हांगा सांत पौल म्हणटा बुन्याद मनशाच्या जाणवायेचेर न्ही बगार देवाच्या सक्तीचेर पडा जाय म्हणून कित्याक मनशाच्या जाणवायेचेर न्ही पवित्र पुस्तक म्हणटा जेरेमिया प्रवादीच्या 23ने वाक्यांत सर्वेस्परा मनीस आपल्या वाटेचो धनी न्ही म्हूण हांव जाणा तो आपल्या वाटेन चलतना आपली पावलां सारके दिशेन काडूंक ताच्यान जायना तो कितलोय बुद्दवंत जा पूण सारके रितीर मेटां काडूंक मनशा सैमांत असाध्य आनी पयत पुस्तक परत म्हणटा म्हणण्याच्या पुस्तकांत 16व्या अध्यायात 25 वाक्य म्हणटा थोडे फावटी मनशाक आपली वाट सारकी म्हूण दिसता पूण शेवटी ती मरणाक पावयता आमकां आमी सोलोन वेची वाट आमची जाणवाये प्रमाणे येचें सारकें म्हूण दिसता पूण आमकां जैत मेळचे बदलाक आमकां सोलोवणी मेळटा त्या देखून वांजेलाचें पयलें तत्व जावन आसा मोगाचें तुमच्या स्वंत जाणव्यार वचनासतना सर्वेस्पराच्या ताच्या तत्वांनी ताच्या नियमा प्रमाणे ताच्या जाणवायेन हांवें तुवें जियेचें म्हणून तें जावन आसा वांजेलाचो मूळ उद्देश म्हाका आनी तुका सर्वेस्परान ह्या संवसारान रचला ताचेच स्वरूपायेचो आनी सारकेचो म्हणून पळयत पुस्तक म्हणटा तर ताचेच स्वरूपायेचो आनी सारकेचे रचल्या उपरांत जर तर ताच्या जाणवाया प्रकार हांव आनी तूं जियेना तर आमचें जिवन कितें जाता फेलियर जाता पेट्रोलाची गाडी जर तर आसा जाल्यार तातूंत डिझेल वतलें जाल्यार टांकीन गाडी मुखार वचना इल्ली मुखार येता बंद पडटा त्या देखून वांजेलाचें मुळावें तत्व कितें मुळावें तत्व जावन आसा हांवें आनी तुवें सर्वेस्पराच्या सांगातपणान जियेचें सर्वेस्पराच्या सांगातपणान जियेचें जाणवाय त्या सर्वेस्परा उठून आमी कशें वचूंक साध्य ताच्या जाणवायेन सांगाता आमच्या सांगाता तो आशिल्ल्या वेळार ताच्या सांगातपणान जियेल्यार आमी यशस्वी जाता वांजेलाचें मूळ पळया मोगाचें वांजेलाचें मूळ पळया संवसारार पृथ्वीर प्रश्न कोण आयिल्लो आदाम आनी येव ह्या आदाम आनी येवे वट्टू कोण आशिल्लें सदांच सर्वेस्पर देव तांचे सांगाता साळावळ तांचे थंय सर्वेस्परा थंय साळावळ ह्या व्यक्ती थंय बरी आशिल्ली आनी ही साळावळ आसता म्हणसर ताका कितें आशिल्लें संतोष शांती समाधान तांच्या जिवनांत आशिल्लें खेदाळा ह्या साळावळेंतल्यान सर्वेस्पर पयस सरलो गे थंयसर कश्ट खंत बेजाराय प्रारंभ जाली खेदाळा येवेन आपल्या स्वंत जाणवायेन एक निर्धार घेतलो की
थंय वळतावन समस्या प्रारंभ जाली. जर तर सर्वेस्पराची शाळावळ मागीर आसली तर हांकां कितेंच घडटे ना. आमी पयत पुस्तकांत पळयता कितें म्हणटात, तो 10 बोटां झरय म्हणून ताका भुमीक घालतात, भुमीक घालतात. आनी थंय वळतावन मनीस आनी देवा मदें कितें जालें, अंतर जालो. शाळावळ ना जाली, शाळावळ ना जाली. आनी ही शाळावळ परत मनशाक मेळाचें म्हूण कितें जालें, स्वामी जेजू ह्या संवसाराक येवन परत ह्या देवाची भुरगीं म्हाका आनी तुका करी जाय आनी शाळावळ आमकां आनी देवाक बरें आसाचें म्हणून प्रयत्न जावच्या खातीर, ते साधन जावच्या खातीर स्वामी जेजू ह्या संवसाराक आयला आनी नवो सल्लो प्रारंभ जालो. आमच्यांनी सर्वेस्पराच्या जाणवयान आमी चलाक जाय आनी जाणवयान आमी चलाय जाय जाल्यार म्हाका आनी तुका सर्वेस्पराची शाळावळ जाय जाय. आनी सर्वेस्पराची शाळावळ म्हाका आनी तुका मस्त मोठी आमकां मेळटसना मेळटसना. त्या देखून इसाया प्रवादी म्हणटा, तुमी विचारले पुरा उपकार सर्वेस्पराचो हात तितलो मोठो न्ही तुमकां दिवंक शकना तितलो, पूण तुमचे मदें आनी ताचे मदें एक अडखळ आसा. ती अडखळ केदाळ येता त्या दाळा ते तुमकां मेळटा. कित्याक थंयसर देवाचें आनी मुजे थंय शाळावळ ना. आनी ती शाळावळ केदाळा आमकां जाता तवळ म्हणटा इसाया प्रवादी म्हणटा, सर्वेस्पर देव तुमकां सही कर, तुमकां जैतवंत करूंक शकता, तुमकां जैतवंत करूंक शकता. ह्या खातीर शाळावळ आसा जाल्यार आमचें थंय कितें जाय जाय, देवाचें हाजारपण आसा. सगळे वांजेलाच्या प्रारंभात हांव पयल्या अध्यायात हांव 11च्या अध्यायापर्यंत आमी पळया, 11च्या अध्यायापर्यंत पळया. सर प्रवाद्यांक सर्वेस्परा देवा कडेन शाळावळ आसली आनी ते जैतवंत जाले, जैतवंत जाले. जावं करो तो मोइशे ताका शाळावळ आसली आनी तो देवा कडेन उलोवन आसलो. जावं करो तो अब्राम सर्वेस्पर देव ताका सांगता ह्या गांवाक वच म्हणून ताची शाळावळ आसली आनी तो ताज्या प्रमाणे वेता, हर एकी ताणें सांगलें आयकता. जावं करो तो एलिशा खंयचोय प्रवादी तुमी काडा. ह्या नव्या सल्ल्यांत स्वामी जेजू क्रिस्त सर्वेस्परा देवा कडेन बापा कडेन सदांच उलोवन आसलो. जावं करो तो आपोस्तल, तांकां सगळ्यांकी सर्वेस्परा देवा थंय एक उत्तम शाळावळ आसली. आनी त्या खातीर ताणी हातीन घेतिल्लें हर एक काम यशस्वीच्या पंथाक वचून पावतलें, यशस्वीच्या पंथाक वचून पावतलें. आज आमी विविध संगती विशयी आमी मोतीन धरता. हे बेसीक तत्व, हे मुळावें तत्व शाळावळाच्या विशयींत आमकां तितलें आमकां हिंगा उरल्या पुरा विशयीन जाय तितलें आमी चिंतता, जाय तितलें आटयता, तें करता हें करता. हाका कारण कितें म्हाका तुका शाळावळ ना? एक कारण जावं पुरो, म्हाका तुका बघता आमी केदाळे आमी बिजी आनी बिजी आशिल्ल्या वरवीं आमकां सांगातपणान सर्वेस्पराच्या सांगातपणान जिवंक कशें जाता. मस्त काम, मस्त टेन्शन, मस्त विचार, मस्त फंक्शनां, मस्त विचार. सकाळीं उठले तर रातीक न्हिदता पर्यंत मस्त बिजी. खंय सारकी मोगाचें न्हू. आयच्या दिसा हांवें तुवें धड निर्धार घेतली आनी तो जावन आसा म्हज्यान तुजें एकच चिंता पळय, सर्वेस्पराच्या शाळावळींत कशें जियोवचें म्हणून, सर्वेस्पराच्या हाजरपणांत कशें जियोवचें. आमी पळयता थंयसर इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 15व्या अध्यायांत दुसरें वाक्य अशें म्हणटा, तो आसा लागीं गेलो आनी ताणें म्हळें, आसा आनी तुमी जुदाच्या आनी बेंजमीच्या कुळेच्या सुमेस्तानो म्हाका ऐका. तुमी सर्वेस्परा सवे आसा सर, सर्वेस्पर तुमचे सवे आसतलो आनी तुमी ताका सांडशात जाल्यार तो तुमकां सांडटलो. आनी आमी पळयता जाय तितलें बरेंपण खंयसर तें सांगतपणान आसात, पुरो थंयसर बरेंपण घडोवनूच आयलें. आनी त्या देखून
आम्ही निर्धार आस्ताव आम्ही घेवंक पळया आमकां सर्वेस्पराच्या साळावळेन आसच्या बरी पवित्रत्वाची सकत देवा लागीं मागया. दुसरें जावन आसा मोगाच्या न्हू वांजेलाचें मुळावें तत्व जावन आसा देवाक विधेयपण. तें अनेक ताचें मुळावें तत्व जावन आसा. पाश्चात्तापावचें आमी गरजेचें, बोगसाण हांवें मागचें गरजेचें. पाश्चात्ताप म्हळ्यार फॉरगिवनेस ताका आनीक देवाक विधेयपण. आमकां व्यत्यास कितें? व्यत्यास कितें? आतां पाश्चात्ताप केदाळा म्हळ्यार फाटल्या जिविताचें. पाश्चात्ताप केदाळा म्हळ्यार फाटल्या जिविताचें. फाटल्या म्हज्या जिवितांत, फाटल्या मिनटांत, फाटल्या वरां, फाटल्या दिसा, फाटल्या म्हयन्या, फाटल्या वर्सांनी हांवें अशें केलें. त्या खातीर हांव सूख मागतां. हांवें खंयी हांव चुकोवन पडलां, म्हाका भोगता आनी हांव थंय समाजाय जेवण. तें पाश्चात्ताप पातकां वळखुचें. पूण मुख्यलें कितें गरजेचें, ह्या कडेन कितें गरजेचें, तें विधेयपण. तें विधेयपण. ह्या कडेन विधेयपण आमकां गरजेचें. आतां विधेयपण कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा विधेयपण कसलें म्हळ्यार तूं परिणाम कितें म्हूण चिंतिनाका. सर्वेस्पराक विधेय जाता आसतना सगळे ते वांजेलाचे खंयचे खंयचे मुख्य सगळे तुमी जिश्त पळया. सगळे जाणी सांगता एक प्रमुख विचार, तूं विधेय जा. परिणाम कितें म्हणलें तूं चिंतूंक वचनाका. परिणाम कितें म्हणलें तूं चिंतूंक वचनाका. जस्ट तो विधेय जा, नेक्स्ट सर्वेस्पर देव पळयता. जावंक पुरो एक दोन उदाहरण कित्याक म्हळ्यार विशय स्पश्ट करच्या खातीर. अब्रामाक सर्वेस्परान वाग्दान दिल्लें तुजे संतत अगणीत जाता म्हणून. आनी एकच पूत जल्मल्ल्या इसाकाक बली भेटय म्हणटा आसतना सर्वेस्पर देव राखून आसलो वो म्हाका विधेय जाता गी या हाचे परिणाम चिंतून बसता गे म्हणून. जर तर अब्राम परिणाम चिंतून बसलो जाल्यार तो विधेय जातो ना. कित्याक म्हळ्यार एकलो आसतो, थंय गेलो जाल्यार संतत गैसर आसा, देवाचें वाग्दान आसा, व्हडली संतत जाता म्हणून. तो जर तर वाग्दानाक म्हणजे आडखळ येता, परिणाम चिंतूंक गेल्लो जाल्यार तो आयकता ना, विधेय जातो ना. पूण केदाळ तो विधेय जालो. सर्वेस्परान ताजे परिणाम थंय पळयनासतना विधेय जालो. सर्वेस्परान ताका आशिर्वाद दिले. थंयसर वता आसतना ताका बरी एक शेळी दिली, राखरेच्या कडेन एक शेळी दिली. उपरांत ताची संतत वाडत पुरा बरे तरान आयलें. सेकंड विधेयपणांत ताजी खुशी कितें म्हणून आमी टेन्शन घेवन बसच्या की ताजी खुशी कितें जावन आसा बरो म्हणच्या की संपूर्ण तरान शरणागत जावच्यात ह्या विधेयपणांत आसची यशस्वी. जायतलीं उदाहरणां आसात. एक ल्हानशें उदाहरण, जुजे सोबूत जाकोबा सोबूत जुजे ताच्या जिवितांत मस्तूक घटना आयली. कश्ट जालो, पोट्टू बायंक गेलें, विकलो, आनी कितें केलें, जैलान पडलो, पुरो पळयलें. पूण तितलें जाल्यारय सर्वेस्परा तो विधेय जावन आसलो. ताचे खंयचेय कायदे ताणें मोडूना. ताका अवकाश आशिल्ल्या वेळारय हांव आतां ह्या धन्याच्या बायलेन म्हाका सांगातपण विचारलां, जर तर देवाक विधेय जालो जाल्यार परिणाम कितें, ही म्हजे रागार जाता, म्हजे दीस मुखले कश्टाचे हे पळयनासतना तो देवाच्या उतराक विधेय जाता. परिणाम कितें म्हणलें पळयना. या देवाच्या खुशी कितें आनी खाल जावन असो पुरो खुशी कोणना तो चिंतिना. तो जस्ट तो सिदा ताका विधेय जाता. आनी परिणाम कितें जाता, परिणाम एका मिनटाक पळयत आसतना तो जैलाक वता. पूण परिणामाच्या उपरांत कितें आशिल्लें, ताका जैत आशिल्लें आनी तो त्या इजिप्ताचो प्रधानमंत्री जावंक थंयसर पावता. तिसरें विधेयपणांत उडास दवरचें आमी. ताजे नियम विधेय कित्याक जायचे म्हणून
आम्ही संपूर्ण विजय जाल्ल्या वेळार सगळे आमचे केर आमचे कितें बरं आमकां गरज आसा देवच पळयता. उदाहरण दियेते पूण मोठवें करता एकच वाक्य हांगासर हांव बायबलाचें कोट करता. मातेवाच्या 6व्या अध्यायान 33 वाक्य म्हणटा, सदां तुमी पयले सर्गीचें राज आनी रेख तुमकां मेळटलें. म्हणजे सर्वेस्पराचें राज खंयच्यात आसा, विधेयपणांत आसा. तें कर तुका मेळ्ळें, पुरा तुका मेळटलें. ह्या देखून म्हणजे ह्या कडेन जीवन कितें, जीवनाचें तत्व, या वांजेलाचें तत्व कितें. फाटल्या जिविता विशीं पश्चातापाव, मुखल्या जिविता विशीं सर्वेस्पराक विधेय आसा, सर्वेस्पराक विधेय आसा. तिसरें, भावार्थान चलतना एकसूरपणांत चलोवंक जायना. भावार्थान चलतना एकसूरपणान न्हय. भावार्थान केदाळे आमी येत आसतना सगळ्यांकी सांगाता काडून वचोंक आसा. आमी पळयता उरिल्ल्या संस्कृतींत हिमालयाक वचून एकलोच ध्यान करून बसता. ह्या रानाक वचून एकलोच ध्यान करून येता. पूण पवित पुस्तकांत तशें न्ही. पळया गे तुमी, पवित पुस्तकांत भावार्थी जीवन म्हळ्यार सगळ्यांकी सांगाता काडून येचें. जावं पुरो त्या धर्मदूताच्या कृत्यांत सगळे ते अपोस्तल उरल्या सांगाता मागणे करताले, खाताले, जेवताले, सगळ्यांकी सांगाता काडून गेले. जेजूने म्हळें तुवें भक्तीपणान मात्र आसचें न्ही. जेजू सर्गाक वयता आसतना म्हणालो, म्हजे नवे बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र नवे पवित्र स्थान देव आनी म्हजे सुवार्ता प्रकट करा. स्प्रेडिंग कितें सांगाता वेचें. एक एकले न्ही. खंयसर तुमकां गेल्यार पवित्र पुस्तकाचें चिंता जाता तत्व पळयलें जाल्यार सुरतावनी थंयसर सांगतपणाक चड म्हत्व. तुजो भावार्थ तुवें जियेत आसतना सांगतपणाक. आमी कितें करता आतां, आमचें प्रस्तूत कशें आसा आमी. हांव येता बरें करून मिसाक येता, बरें करून नोवेनाक घेता, बरें करून मागणें म्हणटा, म्हजे इतल्याक थंड बसता. सर्वेस्पराचें वांजेलाचें तत्व कितें. तूं भावार्थी जाता आसतना सांगाता हेरांकी भावार्थी करून हेरांच्या भावार्थ सांगाता मिक्स जावचें, हेरांक भावार्थ सोडोवंक पळोवचें, हेरांच्या भावार्थ सांगाता आमचोय भावार्थ सोडोवचो. जावं पुरो सांव पावलो, जावं पुरो पेद्रू, जावं पुरो कोणी खंयसरी पळया तुमी, सांगाता आसले. आमी मुस्त म्हणटा आमचें चिंता मनशां सैमाचें. म्हाका एक सरकार वचूंक, हांव एकाच वाटेन येता, हांव एक बरें कर मागणें म्हणटा. म्हणजे तत्व खंय आसा गे म्हणलें, मुळावें प्रिंसिपल्स खंय आसा गे म्हणलें, वांजेलाचें प्रिंसिपल्स कितें आनी हांवें जिवची जिणी कितें गे म्हणलें. आनीक चिंताप जोत एक नियम जायतितले आसा, हांव थोडी हांगासर तुमच्या मुखार दवरता. देवाचे शब्द आनी ते पाळचे तुफान ह्या वादळ येताना गट्टेक नांगोर गेल्ल्या वरी. देवाचे उतार पाळचें, ताजे उतार आयकून ताजें पाळचें. तुफान येत आसतना गट्टेक नांगोर घाल्ल्या वरी. आतां जायतो जेजू एक उदाहरण सांगता, जेजू एक ल्हानशें उदाहरण सांगता. जो कोण म्हजे उतार पाळटा तो खडपाचेर आपलें घर बांदिल्ल्या बरी. जो कोण म्हजे उतार पाळिना तो रेवेचेर बांदिल्ल्या बरी. म्हळ्यार तुफान दोनी कडेन घेता, पूण देवाचे उतार कोण पाळटा तो घट्ट जावन जिवितांत रावता. खंयसर येता ताका तें कॉन्फिडन्स खंयसर येता, ताज्या भितर ताज्या आत्म्याची सकत घट्ट आसता. हे जावन आसा सगळ्या वांजेलाचें तत्व. सुरू थावन जाल्यार पळया तुमी, सुरू थावन आमच्या भावार्थाचें सुरू थावन तुमी पळया. जावं पुरो तो न्हय, सगळ्यांनी पावस येयलो पुरो जालें, सगळे ताच्या पयलें पावसाचे पयलें गम्मत करी लागले, सगळे गम्मत करी लागले, पूण हांसा लागले. पूण वो बांदूनच गेलो. कितें हाका सांगलां तें काम देवाच्या उतराचेर गेलो, बांदूनच गेलो आनी तो यशस्वी जालो. अब्राहमाक जाल्यार जायते ताच्या जिवितांत ताणें एकल्यानूच वयताना मस्तू कश्ट भोगले. एलिशा खंयचे प्रवादी तुमी काडा, खंयच्या अपोस्तलांची जिणी पळया. खंयसरी
तांकां कश्ट येवंक ना म्हणून न्ही, पूण कश्टाच्या वयर जैत ताणें जोडलें कित्याक म्हळ्यार त्या देवाच्या उतराचेर ताणें बळादीक तरान तांचें जिवन ताणें घट केल्लें. आनी तें जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिविताक जाय पडचें तत्व, वांजेलाचें तत्व. तेच प्रमाणे आमी पळयता संकश्ट अनेक वांजेलाचें तत्व. संकश्ट कितें येतात ते आमकां देवा तें व्हरूंक आसचें एक ब्रिज, दॅट इज ए पांपाळे म्हणटा या सेतवे, कन्नडांत सेतवे म्हणटा, एक ब्रिज. आमकां येवचे कश्ट आनी आमी कश्ट आनी देव या त्या नावामध्ये थंयसर आमकां एक ब्रिज आसचें म्हळ्यार एक संकश्ट. सुरवेर जावन तुमी पळया, सबार जाणांक कश्ट संकश्ट आयले आनी केदाळा पुरा कश्ट संकश्ट आयले ते पुरा देवा लागीं वचून मागताले. इस्रायलीचीं झुजां पळया, पयलीं पुस्तकांत तितलें झुजां आसात. मस्त कश्ट आयले, वचून देवा कडेन मस्त मागलें तांणी. देवान तांकां सुटका दिली. जावं पुरो एस्तेराच्या बुकांत जुदेवांचे सगळ्यांक जिवशी मारीचें म्हणटाना कितें जाली, तांकां सुटका मागलें तांणी. दीस रात उपास करून मागलें. सगळी परिस्थिती बदलली. परच्या दिसा आमी त्या पेद्रो जैलांत आसल्या विशीं आमी पळयलें. थंयसर ते भक्त, थंयसर देवाचे फॉलोवर्स, जेजूचे फॉलोवर्स शिश थंयसर सांगात ते मागतले आनी कितें जालें, वोस्ताचें तें संकश्ट आसलो जाल्यार चड आनी चड देवा थंय लागीं जाले. ह्या पेद्रोक थंयसर बंद आसलें जाल्यार ह्या बंदच्या मुखांत ताका सुटका मेळ्ळ्या वरवीं नेक्स्ट ताका सुटका मेळटा आनी तो चड बळवंत रितीन देवाचे उतार प्रकट करूंक भायर सरता. खंयचोय व्यक्ती बायबलाचे विविध व्यक्ती पळया, सगळ्यांनी कश्ट सोंसल्यात, पूण केदाळा ताणें कश्ट सोंसले ते चड आनी चड देवा लागीं जाले आनी ह्या वरवीं ते बळिश्ठ जावंक पावले. देवाचो आनी तांचो संबंध बळिश्ठ जावंक पावता. त्या देखून हें आमी बायबलाचें तत्व आमी उडास दवरचें. कश्ट संकश्ट देवा थंय व्हरूंक आसचें एक ब्रिज, एक सेतवे, एक पांपाळे आनी ताच्या मुखांत गेल्ल्या वेळार देवा कडेन आमी लागीं वचून पावता. नेक्स्ट आमी पळयलें जाल्यार खंयच्याय झुजांत जियोंक गरज आसची. व्हडलीं हातेरां न्ही. झुजांत खंयच्या जिविताच्या झुजांत जियोंक गरज आसचें धिम्यांनी आमी पडचें. सुरवेर जावन ह्या आखेर पर्यंत वांजेलांत आमी पळयता खंयसर तांणी मागणें केलें, थंयसर त्या व्यक्तीक सुटका मेळ्ळी, थंयसर त्या व्यक्तीक जैत लाभलें, थंयसर त्या व्यक्तीक अभिवृद्धी जाली. खंयसर मागणें केलें, थंयसर ते अभिवृद्धी जाले. सो जिविताच्या झुजांक आमच्या जाणवया प्रमाणे आन्सर केल्यार जायना, आमच्या ताजे प्रमाणे केल्यार जायना. वांजेलाचें तत्व जावन आसा, धीमी आनी बरोबरे मागणें केल्या करताय की थवळ तूं यशस्वी जाताय. तें वांजेलांत तें अनेक बळादीक तत्व मस्त उदाहरण आसा. देखून उदाहरण दिवंक वचना. आज आमी चिंतप करचें तत्व कितें या बेसिक्स कितें हातूं आसचें. तेच प्रमाणे आमी पळयता पळयत पुस्तकांत कितें ओंपताय तें सुद्दां लोवताय. अनेक तत्व कितें ओंपताय तें सुद्दां लोवताय. आमी जाणवंत म्हूण जायतलें ओंपता, मागीर आमकां तेंस लोवंक मेळटा. एक दोन उदाहरण तुमच्या मुखार दिवचें जाल्यार जेजू कितें म्हणटा आमच्या भाशेक येत आसतना, जशें तुमी पातकां बोक्षिता तशीं तुमचें पातकां बोक्षिता. तुमचें जर तर पातकां बोक्षिना जाल्यार तुमी बोक्षिना जाल्यार तुमचें पातकां बोक्षुचो ना. कितें तूं ओंपताय तें तुजो लोवताय. जर तर तूं बोक्षिनाय तुजें बोक्षाना. ताका मस्त उदाहरण दिता. जावं पळो दाविदाच्या काळार पळया, दाविदाच्या हाच्या वेळार ताका ताजे सांगाता देव आसलो, जायतें बरेंपण केलें. केदाळा तो एका काजारी स्त्रियेक बेशेबा सांगाता अनैतीक संबंध ताणें केलें एका काजारी स्त्रिये कडेन. ताका येवन नातन कितें प्रवाद येवन म्हणटा,
अशें केलें पुरा सांगल्या उपरांत तें तुमकां गुत्त आसा तुज्या जिवितांत तशें तें करता म्हणून आनी ताच्या जिवितांत काय जालें अब्सोलोम हाका दाविदाक धवडायन व्हरता तुमी जाणात तें अब्सोलोम ताजो तो पोत अधिकारा खातीर येता आनी कितें करता ताका येवजन कोणें दिलें काय दिलें ह्या दाविदाच्या बायलां कडेन तो अनैतीक तरान सार्वजनीक रितीर तो वर्तन करता लुवल्लें थंयसर ओंपुल्लें कोणें दाविदान लुवल्लें कोणें दाविदान नेबोत पळया आयज तुमकां उदाहरण आहाब आनी जेजेबेल आसलें आहाब जेजेबेल तांकां नेबोताचो दाखो म्हणलो भारी बरो आसलो भारी बरो तांकां आशा आसली पूण नेबोत तें दिवंक तयार ना देखून कितें करतात हे आहाबाची बायल जेजेबेल त्या नेबोताक ताका फुडकेर ताचेर आरोप घालून ताका जिवीशी मारता आनी प्रावत येवन कितें म्हणटा खंयसर तो मेलो पळय थंय जिवीश ताच्या रागात वळलें त्याच जाग्यार तुमी मरतल्यात आनी तुमकां रागात येवन सुणी लेवतली म्हणून पयस पुस्तक कितें म्हणटा त्याच जाग्यार ती मरतात तांकां लगाड काडटात आनी तांकां तांचे रागात सुणी लेवतात हांवें अखेर करच्या पयलें मोगाच्यान बेसीक तत्वां वांजेल्यांतली हांवें तुवें जाणा जायसर जेजू म्हणटा वो लोक जायतेंदी पळयतात जायतेंदी आयकतात पूण तत्वां कितें जाणा जायनात हर एकटी सुकोवन पडटा आमी हाचे वरवीं कश्टाक सांपडटा आमी जाणा मोग करी जय ह्या बोक्साणें बोवार्थ तें जायतले मोठे आयकलां पूण आज हांवें ही तत्वां विशयी कित्याक सांगलें म्हळ्यार हें वांजेल्यांतलें मुळावी कूस खंयच्या कुशीन वचून आसा म्हणल्या विशयी आमी जाणा जाय म्हणल्या एका उद्देशान पयस पुस्तक देखून जिसू कितें म्हणटा वोपारेंचो तें म्हणटा आसतना तेंचे वोपार उंब्याची वोपार सांगता आसतना आयच्या दिसाचे आमी वाचिल्लें तें 11 वाक्य 11 वाक्य तें फस्ट उंब्याची वोपार सांगता ताजे उपरांत जिजू हें आमी वाचिल्लें वाचप म्हणटा कितें म्हणटा हें तुमकां मात्र राजसो गुटकळीत आसा उरल्यांक कळीत जायना त्या ते इसतात खंय ते उंब्याचो वोपारचो अर्थ पयलें कितें जिजू एग्जाम्पल दिता पयलें उदाहरण जिजून कितें तेंचें फस्ट येवलें मेरेर तेगेलें पडलें बी आनी ताका म्हणटा मेरेर पडल्या बिया बरी जावन आसा ते हे ताणें उतार आयकतच सैतान येता आनी तेंच्या अंतस्करांत ओंपलां तें कांड व्हरता हें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जें कितें आमी वांजेल वाचता अर्थ करता आयकता उडास दवरा मोगाच्यान आयकून बरें जालें तें मात्र न्ही हाचे भितरलें प्रिंसिपल्स कालें हाचें असलें तत्व कितें तें तत्व हर एकाक आमी एप्लाय करूंक आसा सायन्स शिकतल्या भुरग्यांक उरता आसा फॉर्मुला म्हणून शिकतात पुरा फॉर्मुला पळय पाड जाल्यार हें करता कित्याक तें फॉर्मुला गरजेचें आनी एखादें प्रॅक्टिकल घेतना तें आमी यूज करूंक आसा तें फॉर्मुला तशेंच वांजेलाची तत्वां खाली प्रॅक्टिकलान कितें न्ही सायन्साचें जालें तें इम्पॉर्टंट न्ही ताका अशें फॉर्मुला खंयचे एप्लाय करचें त्याच प्रमाणे वांजेल्यांतली गूट वांजेल्यांतली तत्वां आमी जाणा जावंक जाय आनी ह्या तत्वां मुखांतर जिणी आमची बांदून हाडिल्ल्या वेळार आव्हान तूं मुस्तू जिवितांत यशस्वी जावंक शकता तर आतां मोगाच्यान मागया ह्या वेळार पवित्र सक्रामेंता मुखांतर दीनपणी आमी मागया सर्वेस्परा तुज्या सर्गीचो गूट ह्या वांजेल्यांतली तत्वां विविध तत्वां तुजी आमकां तुजें कळीत कर आमी जाणा मोगाच्यान पयत पुस्तक जिजून कितें मेल्ले त्या भुरग्याक पळयल्यार कितें म्हणटा तूं मेलाय देखून उठ म्हणना थालिताकूम म्हणटा ठक्का घाल थालिताकूम उठ आनी इमिडिएटली जागे जावं खंयसरी सर्वेस्पर सुम्या जिजून उलयत आसतना नेगेटीव जावन प्रारंभ करना हर एकटी सर्वेस्पर देवान उलोवचें आनी जिजून उलयचें हर एकी पॉझिटिव्ह संगती तो उलयता सकारात्मक जावन उलयता केदाळा उजवाड तो पयलें कितें आसलें अंतकार आसलो अंतकार आसा देखून उजवाड जावं म्हणून सर्वेस्पर देव म्हणना उजवाड जावं इमिडिएटली पॉझिटिव्ह तें तत्व वांजेलाचें तत्व तें
खंयसर तुमी पळय एवंजलांत सबार कडेन सर्वेस कोर देव कितें तें नेगेटीव आसा तें पळयना. इमिडिएटली तो पॉझिटिव्ह सांगता, सकारात्मक सांगता. हें तत्व हें आमी जाणा जाय. तर ह्या वेळार आमी सर्वेस्परा देवा लागीं मागया, सर्वेस्परा तुजी प्रिन्सिपल्स, तुजें तत्व आमकां कळीत कर आनी ह्या तत्वा प्रमाणे जियोंक आमकां खूब लाभून दिवून आतां आमी मागया. आमेन.